वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा आमच्या कुलदेवाची जात्रा आणि आम्ही थंयच वचपा भायर सरल्या. हो सो आता न्ही टायम जसो पळय न्हू 1:45 जाला, 10 मिनटां आसा आणि आम्ही आता जस्ट भायर सरल्या. 10 मिनटां पयलीं मार्केटान पावल्या. कारवार सुद्दां पावना अजून. तर कुलदेवाची जात्रा न्ही आमची ती आमच्या कुलदेवाची जी जात्रा आसा पळय न्हू ती न्ही तुम्ही पळयल्या खुबदां तुमकां ह्या व्हिडियोन शूट बी जे आसा पळय ते करून दाखयलां. सो आमी मोस्टली न्ही अशें करून 11-12 बी वतालीं, चड सकाळ फुडें वचनाशिल्ले. जेवण बी आसता न्ही दनपारां, सो ते जेवन बी मागीर येतालीं. ह्या वर्सा हांव म्हणपाक लागलो मातशें लेट या अशें म्हणून बायक लागून. असं तुमी खूब जाणांनी ते देवूळ जे आसा पळय न्हू तें पळयलां आसतलें. सो जात्रा बी शूट केल्या आणि देवूळ बीन अशें करून दाखयला शूट करून हांवें सगळें. सो तुमी खूब जाणांनी पळयलां न्ही ते देवूळ जे आसा पळय ते बारीक आसा आणि सरावंडींग एरिया बी जी आसा पळय ती खूब कमी आसा. म्हटल्यार कशें जाणा ती जागो खूब आशिल्लो, बट आतां न्ही हायवे जो आसा पळय तो एक्सटेंड केला न्ही ताका लागून हे देवळाचो जागो जो आसा पळय तो खूब कमी आसा. सायडीन न्यू कन्स्ट्रक्शन बी जें आसा पळय न्हू, कितें गो न्यू कन्स्ट्रक्शन बी देवळाचें चालू आसा तें तुमकां हांवें सगळें दाखयलां. सो थंय न्ही जागो कमी आसल्या कारणान न्ही खूब गर्दी येता, भरपूर लोक न्ही आनी जेवण बी असलें म्हणटकीर गर्दी आसता. सो ताका लागून हांव म्हणपाक लागलो बायक घेवन नाका इतले बेगीन अशें म्हणून. चड सकाळ फुडें गेलें की ना मागीर थंय वताक आनी गरमेक बी जायना न्ही ताका लागून. हांव म्हणपाक लागलो 12 सुमार बी आमी भायर सरया अशें म्हणून. पण मागीर तुमकां तर खबर आसा न्ही त्या 12चे 1 केन्ना जाता मागीर कळत ना. सो 1 जालें, 1:45 12:30 जावन गेल्ली आमकां घरा कडेनच. तर आतां सदाशिवगडार पावल्या आणि जेवण जे आसा पळय तें थंय लेटच जाता, 2-2:30 अशें करून जाता. एकदां 3 सुद्दां जाता जेवणाक. पोरवांनी 3 काय कितले जाल्ले. सो हेका म्हटलें आमकां कितें तरी घे खावपाक. सकाळी ब्रेकफास्ट केल्लो पळय तितलोच, तेच्या नंतर आनी कांय खावना बिनो मोदी बाबा आयलो. सो हेका म्हटलें कितें घेवन यो अशें म्हणून. सो तो गेल्लो हाडपाक, दी मा कडेन फाटल्यान पिशवी. आनीक आतां कारवार वचपाचें. एक्चुली भायल्यान हायवेन गेलें जाल्यार बरें जाता, रोखडें पावता. बट मार्केटान वचूं जाय केळी फुलां बी घेवपाक. हांगासर तितले बरें मेळना ऑप्शन्स जे आसा पळय न्हू ते. एक्चुली आसता, अशें ना की मेळना अशें न्ही, मेळटा. पण थंय चड बरे ऑप्शन्स मेळटा. ताका लागून हांव म्हणपाक लागलो वयतात न्ही मातशें सकयल मार्केटान या आनी वचून येवया अशें म्हणून. सो आतां थंय वतली आनी आमकां 1:30 नंतरच आमी पावतलीं देवळान जे आसा ते. सो लास्ट टायम गेल्ली आमी तेन्ना शूट करून दाखयलें तुमकां हांवें. न्हू रे बायक घेवन गेल्ली तेन्ना आमी शूट केल्लें न्ही. बायक घेवन गेल्ली न्ही पयरूच आमी तेन्ना बी शूट करून दाखयलें तुमकां. न्यू कन्स्ट्रक्शन बी देवळाचें चालू आसा तें. पळोवया केन्ना जाता तें. 2 वर्सां जालीं देवूळ जें आसा पळय तें बांदता. सो फकत फिनिशिंगाचें कामच उरलां आमचें. सो फायनली टायम जालो करून करून भायर सरली एकदाची. आनी आयज न्ही हांगासर सदाशिवगडार दुर्गा देवीचें जें देवूळ आसा पळय न्हू थंय बीन आयज कितें तरी वर्धापन काय जात्रा अशें कितें तरी आसता आमच्या जात्रेच्या दिसाक आसता. सो येता आसतना आमी थंय बी वता. पळोवया बाय जर सपोज क्रँकी जालें ना, तेजो मूड जर बरो आसा न्ही जाल्यार आयज बीन वतली. मागीर ह्या वर्सा बीन एवरी इयर वता आमी थंगच्यान येवन मागीर. पोरू बीन गेल्ली. तर हे पळय बायक मा हांगासर आसा. कितें रे येयली मध्ये रोखडी परतली. लोकां म्हणून पातयेवपाना मागीर आपटतात आनी मागीर गाडयेवाले चूक करतात. सो ही पळय मा आसा हांगासर आनीक पळो पात्रांव आमगेलो. सो आनी हें हांगासर दुर्गा देवीचें देवूळ. ह्या वाटेच्यान अशें करून भितर दाखयलां हांवें 1-2दा शूट केलां हांगासर. हें पळय दुर्गा देव आयज तेजो बी उत्सव. सो आनी हें हांगासर जें मार्केट लागता तें संडेचें आयज कांय ना खाली. सो अशें करून सगळ्याक लायलां हें फ्लॅग. तेजो रथ काय पालखी कितें तरी आसता सांजची न्ही रे, ताका लागून हें सगळें लायलां. लोकांनी तोन्नां बी बांदल्यात. तर आतां पयलीं मार्केटान वता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके दाखयता. टेंडर कोकोनट हांव हाडपा लागलो मरे, हाडनाशिल्लो आनी ओपन केलें. हांगा एक कडेनच आसतलें. ओके सो चलो. कशी किलो खंय हें दी म्हाका. आणि हे घेतलाय 1 वाव घेतला. पळय घे पुरू न्ही. 4 केल्या घेतला. 4 केल्या पुरू न्ही.
बरं आहे बाबा, थँक्यू. आणि ती केळी घेऊ ना. आणि 2 किलो आणि किती आहे झालं ते आपण नका नागफळ तो गेल नाही पात्रा. तो हे पाय हांगासर केळी घेतली आणि एका म्हणलं तू चल बाय गाडीने रट्टले म्हणून. घे बाहेर रडपा लागले. सो हे आमचे कारवारचे मार्केट हांगासर खूब ऑप्शन आसा. ऑप्शन जे आसा पळय ना ते खूब आसा. फुलां केळी हे ते सगळे ह्या सायडीच्यान सगळे. हे गणपतीचे देवूळ न्ही रे. हांगासर कितली फुलाचे आनी हेचे ऑप्शन्स आहे. भाजी हे फ्रुट्स बिट्स भरपूर ह्या सायडीन. हांगासर मुखार बस स्टँड लास्ट मुखार आहे अशें. हो हांगासर कोर्ट कोल्थ. सो चलो जाले आमी फ्रुट्स आनी हे बी घेतली फुलां बी. सो घेतले सगळे फ्रुट्स फुलां जे कितें जाय आसलेले पळय ते सगळे घेतले. असे 100 किलो फ्रुट्स फुलां जे कितें जाय आशिल्ले पळय ते सगळे घेतले. आनीक उजवाती बी हांवें घरा कडल्यान हाडलेले नाल्ल बीन ते सगळे जे आसा ते. आनीक आतां चल्ली घरा न्ही खंय रे देवळान. बाय बीन रे कितें उलयता काय किती उलयत काय मम्मा. मम्मा कुछ भी बोल रही है ना रे बाबा. आणि न्ही दर्याक सगळे हांगासर धुरी जाले. पळय सगळं बीच हांगासर रवींद्रनाथ टागोर बीच न्ही रे हो. RT बीच. वता टायम जालो पळय 1:15 जाले हांगासरच. आतां वचपाक जाय. पयलीं खंयच्या देवळान रे. गणपती न्ही. पयलीं गणपती देवळां या न्ही का मागीर या. पयलीं हांगासर वचून पांय बी पडया आनी मागीर सुशेगाद गणपती देवळां या. थंय सुशेगाद बसपा बी मेळटा न्ही मातशें. तेंचे कडेन ती आई बी मातशी उलयता न्हू. मागीर हांगा वचपाक हुस्को आसता की मागीर रोखडे परत या म्हणपा पडटा. हांगसर पांय पडया आनी या. सो पावतली कितले 10-15 मिनटान पावतली. 10-15 मिनटां पावतली. पयलीं गणपतीच्या देवळान मागीर ना पयलीं आमच्या देवळान मागीर गणपतीच्या देवळान दाखयता तुमकां दोनी देवळां. ओके पावली आमी. ह्या देवळान केन्ना जाता रे ती जात्रा. ते बी आमच्या देवाचेच कितें तरी देवूळ खंय. महालदेव महासती देवी प्रसंग आमगेल्याच देवाचे कितें तरी खंय तें देवूळ. पार्किंग बी कांयच बनाय पळय. हे नवें कन्स्ट्रक्शन आनी हे ओल्ड. हे पळय हो जेवणाचो माटू हांगा. आनी इल्लीशी मिनी फेरी येता. कितें आसा रे ऑर्केस्ट्रा. आसा हे पळय. हा ह्या सायडीन ओनू ओपन केला. ही पळयात हांगासर दोगांय आयस्क्रीम विकपा रावल्या गे. हय मा आयस्क्रीम विकपा रावल्या. आनी पार्किंगाक पार्किंग करपाक हांगासरूच लाय म्हणलें. हांगासर आनी ही हांगासर सगळे सायडीच्यान ते सायडीन फेरी लागल्या. आसा थोडी फार फेरी म्हणपा सारकी फेरी आसा म्हणून. गर्दी भरपूर आसा. भितर आनी देवळान शूट करना. सो एक कडेन टेम्पलान ते सगळे ते वचून आयले आणि देवाचे सगळे देवाक दिले नाल्ल बिल्ल सगळे फोडून घेतले. इतली गर्दी व्हिडिओ शूट करपाक सोड देवाक सुद्धा सारखे पांय पडपाक मेळना. इतली गर्दी देवाक मगे. सो हांवें ते सायडीच्यान गेलें ना. अशेंच रावन पांय पडल्यान येयले. नाल्ल बील फोडून घेतले सगळे केले
आणि बायेक व्हरून हांव आनी हो गेलो पयलीं सगळे देवाक पांय पडले आमचे नाल्ल बील फोडपाचे कितें ते केले सगळे आनी हांव येयलें आनी बायेक घेतले आनी मागीर भितर वचून पांय पडून येयली. तूं अशें आयल्यानच्यान पांय पडली मगे? मुखार गेले हांव. गर्दी नाशिल्ली? असली गो मातशी कोणी दिली म्हाका. ती हे होटीक लागून चड गर्दी, होटी भरता न्ही तेका लागून. देवी पळोवन येयले सारकी न्ही ल्हानी बरें. सो आयज चडशे अशे लोक अशे जात्रेकूच येता न्ही, थोडी जाणां अशी आसा पयसुल्यान वर्सा एकदां जात्रेकूच येता तेन्ना होटी बीन हाडटा वर्साचे अशें आसता न्ही. सो ते आनी हो पळय हांगासर एकानी थारो ना भूक लागली गाडयेन भूक लागलो घराक खावपा दिवपाक. उदक खा म्हणलें तेका मागीर खात म्हणपा लागलें न्ही गे. तेका लागली भूक घरा कडेन ब्रेकफास्ट केल्लो तेजेरूच आसा. आतां ऑलरेडी 2 जालीं पळयात हांगासर आनी सारकी आनी एक वरभर तरी वयचे पावणे बी सोंपूना अजून आनी गर्दी आसा ओटी बी करपाक. अभिषेक जालो मागीर सगळं ओटी बी काबार जाली की ना नाल्ल बी फोडून मागीर देवाची पुजा करता. मागीर आरत्यो ज्यो दनपारच्यो जाता पळय त्यो आनी मागीर जेवण स्टार्ट जाता. सो टायम लागतलो आनी एक वरभर तरी कांय न्ही करूं इजिली वतलें. सो आमी थंयच्यान येयली आतां हांगासर वता. हांगासर मातशें सुसेगाद बसपा बिसपा मेळटा, मातशें बसता बिसता सगळें करता आनी मागीर हांगासर दाखयता तुमकां शूट करून ह्या देवळान. थंय आमी वता एवरी टायम केन्ना अशें करून ह्या कुलदेवाक. थंय गणपतीच्या देवळान आमी वचपूच जायना, अशें वर्सा एकदांच पावता आमी थंय जात्रेक येता तेन्ना आमी मदीं पावत ना. सो ताका लागून ते तुमकां दाखयता शूट करून. हांव थंय इल्लेशें बारीकशें अशें आसा घरा कुशीक आसना रे तेंचे घरचो देव तो. अशेंच करता काय उलयना बिजी आसा आवाज बी येना भायर बी कितें कितें करपा लागले ताका बी वताक आनी गर्दी गरमी सगळें त्या बी जाम जालें की थंय मागीर दाखयता तुमकां सुसेगाद. बरेंच न्ही ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೈಡ್ ಬಾಳಿ ಬೀದಿ ಬಾಳಿ ಗಂಡಸರಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. राम ना घेता फायनली आमगेले सगळे देवाचे दर्शन जेवन बिवन जाले आणि आमी आतां घरा येवपाक भायर बी सरली. सो कारवारच्यान हांगा थंयच्यान हांगा पावली, कारवार क्रॉस करून सदाशिव गड्यार पावली. म्हाका हांगा वचूं जाय आशिल्लें पण ती येयली जाल्यार मागीर सांगू जाय दुर्गादेवी या म्हणटा. ओके सो थंयच्यान आयली आमी जेवन बीन सगळें करून मस्त. लायनी बी कांय रावूना, गर्दी बीन अशें गर्दी हें बी कांय करूना. आमी गेली न्ही गणपती देवळान गेली आनी थंय शूट करून हेका लागून मोबायल न्ही गडबडीन गाडयांकूच उरलो आनी गाडी थंय आयल्यान भायर पार्क करून आमी भितर गेल्ली न्हू. मागीर आसूं म्हटलें मागीर केन्ना वयता तेन्ना दाखयता तुमकां दाखोवपाक स्पेशल मागीर वता एक दीस न्ही रे. आनी थंयच्यान आयली आनीक बायेक माग घेवन बस आमी जेवण घेवन येता म्हणलें. जेवण स्टार्ट जावन आशिल्लें अशी म्हणून गेली वाटता थंय पयलीं तेन्नाच जेवण स्टार्ट जालें आनी इतली ती ही मेळ्ळी कमिटीचे ते सगळे जाण आशिल्ले थंय ते हेका जाप करपाक लागले. मागीर ते म्हणपाक लायनी येत रावनाका तुमी हांगाच हें कर अशें म्हणून आमकां थंयच तेणें प्लेटी दिल्यो आनी थंयच आमकां लायनी लोकां हाडय आनी जेवण घे म्हटलें हेका न्ही रे. आनी मागीर जेवण घेतलें आनी येयली आमी. मागीर आमची सोयरी ती आशिल्ली न्हू तेणी मागीर बायेक धरलें, ती लायनी रावल्ली आसलेली तेणी बायेक धरलें आनी आमी मागीर जेवन घेतली तेदो म्हटल्यार. सो अशें करून आयज सगळें बरे भशेन जालें. नाल्यार आमी चिंतलेलें मा आनी हो पयलीं जेवू हांव बायेक घेवन रावतलें हांव मागीर जेवतलें अशें म्हणलें जालें सगळें बरे भशेन. थंयच्यान जेवली बी मातशी बसली बी आनी आतां भायर सरलें 3:30 जाली. तर आतां हांव दुर्गादेवी कडेन वता, दाखयता तुमकां दुर्गादेवी कडेन. खूब पयलीं शूट केल्लें हांवें आनी हांवूय बीन हालीं पावलेंच ना हांगा. बरो बारीकसो रोड आनी उंच अशें डोंगरार अशें देवूळ. पार्किंगाकच प्रॉब्लम हांगा. आयज उत्सव न्ही जेवण बी आसता म्हणून गर्दी आसता मातसो प्रॉब्लम जाता पार्किंगाक. कित्याक न्ही अशें करून वचूं सकयल अशें करून घर आनी अशें वयर देवूळ होच न्हू मारली
पळय हांगासर कितें करता आपल्याला आनी बाय हांगासर न्हिदला म्हळ्यार ते बाबडे न्हिदत आसा तेका वतान सामकें टायर्ड जालें ते हेवटेन तेवटेन झंझोळून काडला तेका हाय ते न्हिदला वत लागता एक सो वत लागता न्ही तेका लागून हें लायला आनी तेका धरला माग घेवन आशिल्लें तेका आतां म्हणलें दी म्हणलें धरता म्हणून ते विची करता आनी हो गेलो फार्मासीन एका फार्मासीन धाडला मेडिसिना लागून आनी आमी वता घरा टायर्ड जाली तकली बी दुखूंक लागली वताची संवय ना आनी म्हणटकीर अशेंच जाता खंयी भायर सरलें म्हणटकीर वचपाक सो आतां वता घरा कडेन आनी मेळटा मागीर तुमकां घरा कडेन पावतकीर मातशें फ्रेश बी जाता थोडोसो रेस्ट बी करता आनी डायरेक्टली मागीर लेट सांजचें अशें मेळटा बाय बी सामकें जाम जाता तेका गरमी जाली चड अशी वत न्ही आनी वताचें ऊब मारता आनी तेका संवय ना आतां आमकांच पळय इतली अशें एक वर्सभर घरा रावलें जाल्यार संवय मोडटा कशी आमची संवय मोडली ती तेका बावडे मातशी बी संवय ना आनी तेका लागून आनी चड हें जालें सो तेका आतां व्हरता मातशें पळयता उठले जाल्यार मातशें पुसयता बीन न्हाणून हाडलेलें बट वचून पुसयता बीन स्वेटींग जालें न्ही तेका लागून आमी बी चेंज करता आनी मेळटा मागीर तुमकां सुसेगाद सो पावली आमी घरा कडेन आतां न्ही उदळ पावली येयलें मातशें चेंज बी केलें फ्रेश बी जालें आनीक मातशें बसलें एक 5-10 मिनटां अशें म्हटलेलें न्ही हांवें की ना मातसो रेस्ट बी घेता म्हणून तर ना रेस्ट बी घेवपाचें आनी आयच्या दिसा हितून ना म्हणल्यार शेड्युलाक ना जस्ट पावलें एक 15 मिनटां जाता पावोन 2 कडेन गेली न्ही आमी तेका लागून मातसो टायम जालो नाल्यार उदो पावता आशिल्ली दुर्गादेवीन बी गेली थंय देवळा कडेन जेवण चालू आशिल्लें बट आमी जेवले ना कित्याक आमी आमच्या देवळा कडेन जेवून येयल्ली न्ही तेका लागून सो आतां न्ही जस्ट एक कॉल आयला हेच्या सोयऱ्यांचो की ती येता म्हणून आमगे घरा कडेन आसा कारण विचारपाक कॉल केल्लो तरी बरें जालें आमी दुर्गादेवी कडेन वचून येतालीं मार्केटान पावली तेन्नाच कॉल येयलो की आमी एक 15-20 मिनटान पावता अशें म्हणून बरें जालें नाल्यार पयलीं बी केल्लो न्ही जाल्यार आमकां थंय देवळान बी वचपाक मेळनाशिल्लें सो देवळान बी वचून येयली तेणी कॉल केला आतां सो चेंज बी केलो आनीक आतां तेंचेच जे आसा पळय ते वेट करता पळोवया केन्ना पावता ती पावतली आतां एक 2-3 मिनटान आत्तां परत हेणें कॉल केल्लो सो पावतली म्हणटाले आमच्या हांगासर पावल्या खंय ते हे मातयेचें घर करून अशें बुराक बी पुरयता पळय लायटीचे ते सो तेच्या पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ बी एंड करून घेता अशें म्हणून आतां तुमी म्हणटली कोण सयरी येता ते दाखयनाका म्हणून तर ना जी कोण आमची सयरी येवपाची आसा पळय न्हू ती आनी लास्ट टायम बी येयल्ली पळय तेन्ना बी हांवें शूट करून आशिल्लें कित्याक की ती न्ही अशें करून व्हिडिओन येवपाक बीन कम्फर्टेबल ना सगळीं जाणां अशें करून कम्फर्टेबल आसता न्ही तांकां अशें ऑड वता सो लास्ट टायम बी येयल्ली तेन्ना बी हांवें शूट करून आशिल्लें आनी आयज बी येता आयज बी हांव तांकां अशें व्हिडिओन शूट करपाना म्हटलें चला ती येतली बसतली हें करता मागीर खूब लेट जातलो ऑलरेडी 5 सुमार जाली न्ही तेका लागून मागीर टायम जातलो न्ही काळोख बिळोख जातलो अशें म्हटल्यार पयलीं व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून सो जाल्यार तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरीच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तुमी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय आनी थोडीशी म्हाका फाल्यांची बी तयारी करपाची आसा फाल्यांचें कितें तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन कळटलें नेक्स्ट व्हिडिओन बट म्हाका तयारी बी करपाची आसा तेका लागून मातशी सगळें अशें करून आटोपून घेता बेगीन करून ओके सो चलो बाय